ह्या वर्सा जून म्हयन्यात पावस कमी पडलेल्यान गोंयभरच्या लोकांक एक उदकाचो भंय आशिल्लो, जाल्यार हो भंय पयस करपा खातीर काल WRD मिनिस्टर आनी ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी तेणी सांगले गोंयकारांक कसलीच भिवपाची गरज ना। गोंयचे सगळे धरणांनी उदक फुडले 15 दिसां खातीर पावस सारखे उदक आसा। तितून भितर तेणी स्प्लिट केली ती अशी, साळावली धरण जे आसा ते 60 दिसां खातीर तेंचे उदक पुरवठो आसा, तसोच तिळारी धरणाक 150 दिसां खातीर उदकाचो पुरवठो आसा, तशेंच अंजुने धरणान 25 दिसांचो उदकाचो पुरवठो आसा, तशेंच पंचवाडी धरणान 20 दिसांचो उदकाचो पुरवठो आसा। सो ह्या पत्रकार परिशदेत दोन्ही मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर आणि सुभाष फळदेसाय हांणी दोगांनी स्पष्टपणे सांगलेले आसा गोंयकारांक भिवपाची गरज ना, पावस येयसर आमचे कडेन गोंयांक पावस सारकें उदक आसा। परतून एकदा प्रवाह कमिटी जी म्हादय उदकाच्या वांटपा खातीर केंद्र सरकारान नेमल्या त्याच्या मिटिंगेन कळसा भांडुराचो विशय घेवपाचो ना अशें सगळ्यांनी थारायला अशें दिसता। 29 जुनाक ह्या प्रवाहाची मिटींग गोंयांत जातली। गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकाचे उदक कितल्या पद्दतीन वांटपाचे हाचेर एक लवादान डिसिजन दिल्लो। त्या डिसिजनाची अंमलबजावणी करपा खातीर प्रवाह प्राधिकरण म्हटल्यार प्रवाह ऑथॉरिटी केंद्र सरकारान स्थापीत केल्ल्या। 29 जुनाक ताची मिटींग पर्वरी हांगासर जाता। त्या मिटींगेन कर्नाटकान कळसा भांडुरा हे जे इल्लीगल प्रोजेक्ट सुरू केल्यात म्हादयचे पाणी आडोवपा खातीर तेची पळोवणी जावपाची अशी मागणी गोंयान केल्ली, पूण 29 रोजी जाणाऱ्या बैठकीत तो विशय अजेंडार घेवकूच ना अशें आतां उक्ताडाचेर आयल्या। गोंयांत पर्यटक देंवलो अशी चर्चा सुरू आसतना पर्यटन खात्यान आतां आंकडेवारी जाहीर केला। ह्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत आतां पर्यटकांचो आंकडो वाडिल्लो आसा। मे म्हयन्यांत 4% पर्यटक वाडिल्ले आसा, तशेंच जानेवारी ते मे म्हयन्या मेरेन 46 लाख पर्यटक गोंयांत येयल्लेले आसा। पावसाक चडूच कळाव जाल्लो आसा। गोंयचे चडशे शेतकार आहा ते सामके हुसक्यान जाता। पावस पडोंक ना जाल्यार तेंची जी शेतां आहा ती सगळी पिड्ड्यार जाता। तशेंच तांच्या शेतां लागून जे कश्ट केले तांकां खूब लुकसाण सोंसचें पडटलें। आनी हाचें एक कारण आहा ते तेंचें अशें म्हणणें की जी आतां जे रस्ते आनी हे सगळी जी हे जाता ताका लागून जी चडशीं जी झाडां कट करता ताकाय लागून तो म्हणटा पावस पडना अशें कांय शेतकारांचें म्हणणें आसा। ते अशेंय सांगता कितें आनी थोडे दिसा भितर समज पावस पडोंक ना, जितले कितें तांचे जे कश्ट केला ते सगळे तेंचे वाया वयतले। काणकोण पुलिसांनी सद्याक जुगार आणि अंमली पदार्थ हाच्या विरुद्ध एक मोहीम चालू केल्ली आसा। फाटली 2 दिसां भितर 2 ते 3 जुगार अड्ड्याचेर तांणी रेड मारून ताचेर कारवाई केल्ली आसा आणि सक्त इशारो दिल्लो आसा की जुगार तुमचे जर बेकायदेशीर जुगार चलता जाल्यार तो बंद करचो, नाल्यार ही कारवाई चालूच उरतली। त्याच बरोबर तांणी फोफाविल्लो म्हणजे बीच बेल्टाक फोफाविल्लो ड्रग्स म्हणजे अंमली पदार्थाचो व्यवहार आसूं हाजेरय कारवाई चालू केल्ली आसा। आणि ह्या सगळे कारवाईक थंयचे जे स्थानीक आमदार आसा रमेश चवडकर हांचो पूर्ण पाठिंबो तांकां लाभिल्लो आसा। तांणी बी अधिकाऱ्यांक सांगिल्लें आसा की तुमी कोणाचीच हयगय करनासतना हो जो बेकायदेशीर जो बाजार चल्ला जावं खंयचोच धंदो चल्ला तो कंप्लीट बंद करचो अशें ताणें तांकां अधिकाऱ्यांक सांगिल्लें आसा आनी तांकां कंप्लीट फ्रिडम दिल्ली आसा। त्या प्रमाणे पुलीस ताजेर कारवाय करतात। गोंय राज्याक 6 जुनाक पावस पावलो, पूण पावसाचो आंकडो करप कठीण जाला। एल निनोच्या प्रभावा खातीर जून म्हयनो सुक्यार गेलो। बांय, धरणां, तळ्यांची पातळी सामकी देंवली, देखून लोकां मदीं हुस्क्याचें वातावरण निर्माण जालां। मजगतीं NIOचे रिटायर्ड सायंटिस्ट MR रमेश कुमाराच्या म्हणण्या प्रमाण पावसाळ्याक बदल फक्त हवामाना खातीरच न्हय जाल्यार काँक्रिटीकरणा खातीरूय जाता।